आतां आमकां 15 दीस जाले आमकां उदीक बी कांय येना आनी इतलो पावस वता खरो म्हटल्यार घरान एक उदकाचो थेंब ना आमकां. आमी कळयलो प्लंबरांक तांकां उदीक येना म्हटल्यार ते काय रिस्पॉन्स दिना. हांगा फुटला ते फुटला हांगा पूण आजून काय आमकां रिस्पॉन्स दिना. आमकां उदकाच्या पावसाच्या उदकान सगळें हें करपाचें पडटा. खावपाक हांगासून थंयसून उदीक विकतें हाडचें पडटा. आतां कितले दीस जाले आतां 15 दीस सुमार जाले आमकां आतां. हांव कोलवाळाचो सरपंच. सांगपाचें म्हणजे आतां जाले 14 दीस जाले सारके मेजून 14 दीस जाले. चिखली गांवांत सद्या उदीक सॉलीड प्रॉब्लम जाला तो. हिलव्यू कॉलनी, वयली चिखली, मदली चिखली आनी तुवार वाडो हांगा टोटल सद्या उदीक ना. आमी एक्चुली हांव पर्सनली एईकूय मेळ्ळो, जेईकूय मेळ्ळो पर्सनली. तेंचे सायड इन्स्पेक्शनूय केलें पयलें. पूण जाला प्रॉब्लम कितें जाला, जो फ्लो आहा फ्रॉम मेन पायपलायन टू हांगा येता आमच्या टाकयेक येता तातूंत फ्लो सारको कमी आहा. ती टाकी आहा न्ही ती भरच ना. ती टाकी फक्त 3 मिटर कितें तरी भरता. लोकांक सोडल्या उपरांत आवटगोईंग जो फ्लो आहा लोकांक वयता आवटगोईंग ते चड जाल्यार इनकमींग फ्लोच पडना. जी टाकी आहा टोटल ड्राय जाता आनी मागीर वारो जाता परतून हो प्रॉब्लम जाला. आयज 14 सारके 13 ते 14 दीस जाले सारको कांयच उदकाचो हें ना. आनी लोक तर सारके सद्या पावस पडटा म्हणून उगया पूण पिवपाक मेन कितें आहा टॉयलेट. आतां लोकां कडेन ती फॅसिलिटी ना. टँकर हाडले भरले सगळ्यां कडेन टाकयो बिकयो आहा म्हणून तेंकांय दिवपाक तेंकां मेळना. पूण तें पावसाचें उदीक घेवन बाकीचें ते सगळें करता. पूण रांदपाक जेवपाक खावपाक आनी टॉयलेटीक म्हणजे फ्लश टँक हे सद्या तेंचो सारको प्रॉब्लम जाल्लो आहा. पूण काल एई येयल्लो, जेई येयल्लो, तेणी इन्स्पेक्शन केलें. इन्स्पेक्शनूच करतात पूण आनी जे कामाक आसात न्हू तेंचे सद्या सायडीर आहात तो लायनमॅन आहात तेंचे कडेन ते तितले मॅटेरियल सांबाळून ना आनी प्रोविजनूय ना तेंचे कडेन ते काम करपाक. मेन कितें आहा आनी जे कामाक आहात वर्कर ते न्यू जॉयन जाले आहात. 2-3 वर्सांचे आहात, 1 वर्साची. जी पायपलायन जमनीन घातलेली आहा ती आहा 40 वर्सां 50. तेंकां खंयसून गेल्यार ते आजून कांय मेळना. हो सद्या प्रॉब्लम जाल्लो आहा. आनी सांगपाचें म्हणजे जी मेन पायपलायन आहा थंयसून तेंच्यो 3 टाकयो आहात त्यो सेम पायपलायनीक वतात. सेम पायपलायनी कडसून आमच्या ज्या टाकयेन गेल्यार आमच्या टाकयेन सद्या फ्लो कांयच येयना. ह्या 14 दीस जाले हो प्रॉब्लम सारको घडलेलो आहा. रिक्वेस्ट करता PWD मिनिस्टर होच आमचो CM आहा. हांव तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता. असेंब्ली चालू आहा. हे 14 दिसान लोक कशे रावल्यात हे आमकां म्हाजो सद्या जिवाचो सरपंच म्हणून म्हाजे सकाळी घरा कडेन चोख 5 जाण तरी डेली आसतात. सांजचे जीव खातात सारके. म्हणून हांवूय रिक्वेस्ट करता CMाक आज तोच आमचो PWD मिनिस्टर आहा. हे बेगींतल्या बेगीन करचें आनी हे चिखली गांव आनी कोलवाळ गांव हेतून मातसो लक्ष दिवचें आनी बेगीन हें काम उदीक लोकांक सुशेगीत करचें अशें विनंती करता. आमच्या हेका लायनीक उदीकच येयना. कित्याक पासून येयना आनी कितें जालां तें आमकां बी कांयच खबर ना. कितें लायनींग प्रॉब्लम जाला काय तो फ्लो येयना काय आनी कितें जालां तें कांयच कळना. तेन्ना आयज 15 दीस आमकां जाले कोणाकूच हांगासर एरियेन आमकां उदीक येयना तें. तेन्ना हांवें आतां 2 फावटी थंयसर ताका फोन करून सुद्दां सांगलें बाबा असो प्रॉब्लम जाता. तेन्ना ते लायनमॅनान येवन पळोवचें की बाबा खंय कितें प्रॉब्लम जाला तो. कळ्ळें. आनी हेच्या फुडें कांय ना. कित्याक लोकांची हांगासर सोय जावपाक जाय उदकाची. प्रत्येकाच्या घरान हांगा कोणाकूच उदीक ना. आतां हो पावस पडटा म्हणून थोडीशी माणसां उदीक ना जाल्यार कोणाकूच उदीक ना हांगा. हय सांगलां सगळें आमी तांकां हें केलां. ताका सांगलां आमी ते लायनमॅनाकूच सांगलां न्हू आमी बाबा असो प्रॉब्लम जाला म्हणून. आनी आतां हांवें ताका रोहनाक हेका मारलो फोन पूण तो रोहन फोनूय उखलिना इंजिनियर. कळ्ळें न्हू. हांवें 2 फावटी फोन लायल्लो ताका. लायनीक आतां येयल्यात तांकां फॉल्ट मेळना काय पूण ना. आतां ते आतां म्हणटा ते चॅक करता म्हणटा न्हू ते फोडून पळयता म्हणटा न्हू वाल बी ते कितें उदीक येता कितें येना तें. मेन म्हणटा तो कितें फ्लो पडूंक जावो न्हू. फ्लो पडटा म्हणटा. फ्लो पडटा जाल्यार खंय तरी लायनीक प्रॉब्लम आसूंक शकता न्हू. सॉल्व करपाचो हे लायनमॅन जेई सगळे 4 दीस जाले हांगासरच आहा. टाकयेचेरच आहा. इवन फॉल्ट मेळत ना. म्हणजे ब्लॉकेज खंय जाल्यार ती कळना. आतां ते सगळे होल मारून चॅक करता. प्रॉब्लम तुमकां कितके दीस जाले? एक जालो 10 दीस जाले. पूण प्रॉब्लम हे पयलींच्यानच खूब पयलींच्यान. पयलीं बरें उदीक येयलें. आतां हे आतां उदीक बारीक येयलें. आतां सारकें उदीकूच बंद जालें. प्रॉब्लम हे कंटिन्यूस आहा. आयचो आनी कालचो न्हू. पूण आतां ते ब्लॉक जाला कितें तरी कपाप बी शोधाप चालूच आसा.